हरि ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोऽपि अनन्तनाम्ने च एकोऽपि अनन्तरूपिणे एको न द्वितीये तुभ्यं सर्वान्तरात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. येदोळम्मी विष्णू सहस्रनामाचे अर्थाचे मला व्याख्यान सांगचत जाल्यार विष्णू सहस्रनाम म्हळ्यार कसलें ताजें महत्व कसलें ताजे निमते आमकां कसले सकड उपयोग जाता हें आमी पळयत आसाची. विष्णू म्हूण म्हळ्यार परमा एक सर्वोत्तम जावन आशिल्लो तसलो परमात्मो तो तागेले एक सहस्रनाम म्हळ्यार ताका महामंत्र म्हणलें वरलेल पुराय सहस्रनामा पशी श्रेष्ठ विष्णू सहस्रनामाचे पठण म्हूण फुडले एपिसोडांत सांगिल्लें जाल्यार तशी खंयचे संदर्भाक खंयचे सकडे विष्णू सहस्रनामांतलो श्लोक उपयोग जाता म्हूण म्हळें सांगतर आशिल्ली. तशीची पुडली पंत सांगले एक मनशान तागेले घराक कसलें नांव दवरचें म्हूण आलोचन करतना ताका आधार निलय म्हूण म्हळें एक नाम मेळ्ळें म्हूण आमी बुकां वाजिल्ली आहे. तशी आत्ताय आमकां आमगेल्या चेडवांक नांव दवरतना आस चेली जाल्यार लक्ष्मी सहस्रनाम पळयलें म्हणजे चंद चंद कितली की नांव मेळटा. तशीची विष्णू सहस्रनामा भितर केन्ना जाल्यार नवे नमुनेचे जावं म्हूण जाल्यार सोदिल्यार मेळटा विष्णू सहस्रनाम. त्या सोण खंयचे खंयचे की सकड नांव आनी दवरचे पशी आमगेले म्हळें देवाल कसलें की एक नांव दवरून नित्य तोंडभर आपयलें म्हूण जाल्यार त्या नांवा निमती कसलें प्रयोजन आसा पळय तें आमकां मेळटा. तशी अनेक अंत विष्णू सहस्रनामा विशयो एक प्रजावाणी की खंयचे एक फुडली पेपरार हांव आयकलेली. एक मनशाक कसलें वाजिल्लें एक मनशाक कसलें म्हूण म्हळ्यार ताका कामाक पाप ताणें एप्लाय करचें. एप्लाय करतरच विंगड कंपनीन तो एप्लाय करतर आसता जाल्यार ताका खंय गेल्यार खंय काम मेळना म्हळ्यार ते इंटरव्यूंत तागेले कसलें की एक प्रॉब्लम म्हळ्यार ताका कसलें उल्लोचीत असलें एक कसं म्हणटाची लायक कोण फास्ट चंद उतर उलोवचें तें ना की ताका आन्सर दिवचें कसलें गोंदळ जात आशिल्ली की कसो की प्रॉब्लम जात आशिल्लो ताका मस्त लायक जावन म्हळ्यार फुडें वाजिल्ली हांव कडेन एक पंत ताणें खंयचे की एक तागेले गुरुजी लागीं कोण तागेलो गुरू तो वतना थंय तो सांगता की हांव प्रती कंपनीन थंय एप्लाय करता म्हाका आजी थंय हांव सिलेक्ट जायनी म्हाका खंय काम मेळ्ळी म्हाका कसलें करचें म्हूण कळना म्हाका जिवनांत मस्त बेजार जातर आसात घरकाड म्हळ्यार आना सांगताच पळय तुका एक काम सोदूचें जायना फुडले विशय म्हळें ना हांवें फुडले काल तशी खंय एक तुका लायक काम मेळ्ळी घरांत तुका कसले एक प्रॉब्लम सॉल्व जावची ना मस्त फिनान्शियली मस्त आमी प्रॉब्लमार आसाची तुका एक काम सोदूचें जायना तशी एक पेरंट्सान म्हळ्यार आनामान सांगचें आसची आसता तें तशीची त्या कालान तूं ಸ್ವಲ್ಪ जबाबदार चेडवांक चड आसता आशिल्ली देखून ताकाय मस्त बेजार आसता म्हाका खंय काम मेळ्ळी कसलें करचें म्हूण सांगून तशें त्या गुरूला त्या पुरे विशय सांगतना तागेलो गुरू म्हणटा तूं विष्णू सहस्रनाम पठण करता की दिसा एक पंतपुणी म्हूण ना म्हूण म्हणटा तो तर त्या पठण करूं शूर करी तुगेलो पुराय प्रॉब्लम सॉल्व जाता. त्या वेळार की तो सांगता की म्हाका मस्त कश्ट जाता वाजे वरान वाजिनी म्हूण म्हणटाना ते गुरू खंय दिसता गेले करीन जायत तुका म्हाज्या सिता यो पळयल्यार ताका मस्त कसलें सांगचें पळय उच्चार कश्ट जाता मस्त कसलें संस्कृत ज्ञान ना ताका एक श्लोक रुपार सांगू कश्ट जाता म्हूण सांगून नामावळी रुपार पळयलें जाल्यार त्यावय कश्ट जाता म्हणटना तांणी म्हणली कसो म्हूण म्हळ्यार तरी तुका एक उपयोग जावचे एक श्लोक हांव शिकयता तो पूण कश्ट पावन तूं म्हण जायता म्हणाल तेन्ना तांणी म्हणलें की महाबुद्धीर महावीर्यो महाशक्तीर महाद्युती पळय तें शिकयलें त्या महाबुद्धी म्हण आसना तूं ताचे खातीर तें शिकयलें त्या म्हण वस्तू संदर्शनाक तुका उपयोग जाता पळय म्हूण
म्हणले एक जाल्ले 2 जाल्ले संदर्शन 2-3 इंटरव्यू जाताना खंयचे एकांदो सिलेक्ट जाले ताण लेखील पशीच्यान कामय मेळ्ळें ताका भारी संतोष जाले गुरुला येवन म्हणले ताण म्हाका काय सगळे विष्णू सहस्रनाम म्हणू जायनी कळबाय एक जावन ताणें गुरुल वैरी म्हळ्यार तागेले गुरुजील वैर दवरलेले एक विश्वास सांगले न्हू गुरु बिना गुलाम ना गोतनका दोरे दंड मुकुती पळय ताका विष्णू सहस्रनाम म्हणलेले एक आस ते म्हणल्यार म्हाका प्रयोजन जाता कसले ताका कळनी ताका कळ्ळी केन्ना ताणें गुरुजीला वचून तागेले कश्ट सांगतना म्हणटना ताका त्याच खातीर म्हणचें पळय गुरु बिना गुलाम ना गोतो आमकां केन्नाय देवाल दिकडे वच्चाक प्रेरेपण दिवका जाल्यार गुरू जावका आमकां गुरू ना नशें आमी कसलेय करच्याक साध्य ना जाता तशी आमी गुरु सेवा गुरु स्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मरेत म्हणल्यार आमी गुरूंगेल सेव कोरनो गुरूंगेल स्तुती कोरनो गुरु गेले कसले की तांणी सांगिल्ले सेवा शुश्रूषा इत्यादी करून घेवन तांगेल अनुग्रह आमी पात्र जाल्ला रे मुखारसून आमकां देवालो अनुग्रह मेळचे कसले कश्ट जायना इतक म्हळ्यार गुरुल अनुग्रह आमगेले वैरस म्हण जाल्यार देवाल तिकड वच्ची वाट गुरू आमकां दाखयताचे तशें हांगा तेंचे जालें ताणें गुरुल वैर दवरलेली कसले की प्रितीन भक्तीन ते गुरून ते एक श्लोक ताका शिकोवन दिले बारीक कश्टार ते बाई ताणें बरें कश्टारी ते प्रयत्न केले जाल्यार बदमनान केले ताणें त्या येवन तो गुरुला निमगिता म्हाका सगळे विष्णू सहस्रनाम कांय सांगू जायनी तुमी सांगिल्ले बरी जाल्यार ते एक श्लोकान म्हाका कसले की प्रयोजन जाता म्हूण तुमी सांगली पळय हांव भारी एक नमने निश्ठेरी श्रद्धेरी तुमगेलो वैरी विश्वास दवरून त्या श्लोका निमती म्हाका कसले जाता की जायना की म्हणलेले पयशे चड तुमी सांगला ते श्लोक म्हणल्यार जाता म्हणलेले विश्वास दवरून हांव केले ताजे निमती दिसता म्हाका काम मेळ्ळें इत निमती ती तेन्ना गुरुजी म्हणालीच की तागेले त्या महाबुद्धयेन महाबुद्धी म्हूण म्हळ्यार येयले पळय थंय तुका केन्ना पळयलें इंटरव्यूक वतना तूं म्हणटा तशें पळय म्हाका मना गोंदळ जाता म्हाका तांणी निमगिल्लें क्वेश्चन आसा पुराय आन्सर दिवच्या जायना हांव घरा बसून पुरे प्रिपेर करता जाल्यार थंय वतना एक नमने डमने म्हळ्यार म्हाका कसलें कळना म्हाका उलोवच्याकय जायना कसले जायना म्हाका एक नमने पुरे ब्लँक जाल्यार बरी जाता हांव केन्नाय इंटरव्यूंत फेल जाता म्हूण म्हणलें पळय तुका ते महाबुद्धीन महाबुद्धी महावीर्य ते सांगून ताजी निमती जावन तुका ते पळय फेस करचें म्हळ्यार इंटरव्यू फेस करचें तितलें ज्ञान तुका कळयलें मात्र न्ही तूं वाज्जिलेलें तुका उडगस दवर जाल्यार हे पुरे अनुग्रह तुका ते परमात्माल निमती महाबुद्धी म्हूण म्हळ्यार नांवाचें ते परमात्माल निमती तुका साध्य जालेलें म्हूण गुरुजी सांगताचे म्हळ्यार पळया कसले गोतनान अशी ताण म्हणलेले पाप तांतू एकूच लोक ताका जिवनान कितली प्रयोजनां पडल्या म्हणटना आमी चिके थोडे अर्थ कोळ न्हू कसले की मनान सांगल्यार आमकां ताजे मस्त प्रयोजन आसा मागीर जिवना येवचे कश्टाक आनी ताका कसले ओलसूच्या वचूं नकाचे इत्या म्हळ्यार कश्ट भोगू का आमी भोगू का ते आमगेले प्रारब्ध फल जाल्यार ते कश्टा दुखून आमकां वयर तो खंडीत घालता कसले की जेवचे कडेन कसले की जायना नशी तो रक्त पळय ते तागेले व्हड एक देवाल एक व्हड अनुग्रह आमकां तागेले प्रितीक आमी पात्र जाल्ल्यांचे म्हणल्यार तशें कसले कश्ट येवो कसले जिवनांत दुख्ख येवो कसले जेवो जाल्यार त्या परमात्माल वयरचे एक विश्वास सोडा नशी आमी मुनरसून गेल्यार जाता ते पुरे तशीची मागीर कांय ना जने जाल्यार कसले एक जिवा सौख्य ना म्हण जाल्यार वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधुः ते श्लोक म्हळ्यार जाल्ले म्हूण वेद्यो वैद्य वेद्यो म्हळ्यार पुरे ताका कळटा वैद्य तो आमकां कसल जावका कसल ते आमगेले व्याधीक कसल चिकित्सा जावका ते आमगेले मनाक कळयसितलो कोण डॉक्टरला वचका कसं की रॉंग ट्रिटमेंट मेळना नशी तशें पुरे पळयतलो न्हय सनसन कसले जाल्ली म्हूण जाल्यार खाली ताक श्रद्धेर निश्ठेरी तागेले नामस्मरणेन तूं ते कसं की आमी घेतिल्ले वखद न्ही लागून पुरे सौख्य जावन वता तशी त्या जिवाक त्या जिवात्मान आसूचे शरीर त्या जिवात्माल खंयचे कर्मफलान कसल भोगता खंयचे कर्मफलान निमती ताका आदी व्याधी येतरस ताका कसल वखद हे तोची ताका देवाक कळटा देखून तो आमगेले मनान तो प्रचोदन करता अमके कडेन वच तुका हे वखद मेळटा आमी म्हणटा पळय केलो पण कसं की कांय जावन खंय की वचून कडेर खंयचे की एक डॉक्टराल वखद लागचें ते कोरका म्हणून थंय वस म्हणून प्रेरेपण दिलेले देवानाचे तर अमके कडेन वच तूं सौख्य जाता म्हूण सांगून तशी वेद्यो वैद्य सदा योगी ते श्लोक म्हणटा हें एक प्रयोजन जाता तशीच वखद घेताचे आमी घेतिल्ले वखदय आमगेले देहा एक फल चुका नवें जेव्हा खंयचे वखद करेक्ट म्हूण सांगून आमकां कळका नवें औषधम जगता सेतू
ते श्लोक म्हणटा जाता औषधम वक्कद ते आमकां कसले अंगाक कसले काही नजस आमगेल मनाक कसल चिंतन सतक वक्कदा रुपारे कसल जावका यावय एक ताणें आमगेले मनांतू स्फुरण करचें हे श्लोक म्हणलेले निमती आमकां ते पुराय मस्त वग्गी स्फुरण जाता म्हळ्यार एक विष्णू सहस्रनाम म्हणलेले देखून प्रती श्लोकाक आमगेले जीवन आमकां कसलें की एक फल मेळटा म्हणलें खंडीत म्हणून जेल पळय प्रती श्लोका एक फल आसा तशी सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुकोश सुखद सुहृत हे श्लोक आमी म्हणटाची सुव्रत आमी मनान लेखताची एकादशी कोरका आमकां उदक पिना अशी बश जायना आमकां खाण खायना अशी बश जायना केन्नाय बूक जायनातले एकादशी ते दुसरो जोर बूक जेवची हे पुरे एक नमने कसं म्हणचे भवरोग म्हळ्यार हेची आमकां बाद दिता कसं की देवाल खातीर कसल की कोरूक हें सुव्रत म्हणल्यार आमी एक देवाला एक कसं की पळय आमकां कोरकात एकादशी कसल की एक व्रत एक कसल की उपास सकड कोरकात ते केल्लें व्रत भंग जेवचें मध्येंतू ते जायना नशी ते संपूर्ण परिपूर्ण जावका जाल्यार आमी ते सुव्रताय नमः देवाल त्या नांव उडगस केलें जाल्यार देवा संकल्प करतना एक कसलें एक व्रत शूर करता वेळार ते एक विष्णू सहस्रनाम वाजून केन्नाय वाजिता ना तशी नव्हता रुटीन ते एक अभ्यास जावन वता कसले कोरका जाल्यार नित्याचें काम जत्तर नवें एक्स्ट्रा काम तशें म्हणटनी हें वाजून जाता नित्याचें मागीर कसलें की व्रताचें सुरू करचें पळय आमी तेदना ते सुव्रत सुमुख सूक्ष्म आमी म्हूण जाता पळय ताजे निमते जावन तें व्रत आमगेलें भंग जायना कसलें आमी चुक्कनाची कसलें की लेखील आशिल्ली तशी आमी तें व्रत करताची तशी तें करची तसली शक्ती दी देवा म्हूण सांगून आमी देवा लागीं मागूका त्या वेळाक आमकां ते एकादशी तें सांगलें निराहार अनरिजल जावन करतल जना येसाची तशें करूं जायना नातल्यार प्रति एक पंत कसल की करतना देवा म्हाका करूं जायना तितलें जाल्यार कसल की एक रिती पळय आमची तशें कसं की गट्टी खावचे कडेन मरलेले दीस खाता पळय आमी तितलें आमकां खावचें जायना खावचें ना तशी लेखून करचें जेवो खंयचे जेव एक वेळ सोडचे देवा आमी एक वेळाचे आहार सोडताची सगळेची 3 वेळा सोडूं जायना तातूंत एक वेळा सोडताची तशी करून एकादशी करताची कसल की आमकां मना आशिल्ली तशी देव काय ते निजावन करूं ना म्हूण आसता अन्न घेवचें ना इता म्हळ्यार देवा नैवेद्य ना आमी कसले आहार घेवचे ना जाल्यार देहाक वगवना नातले मागीर तेच न्हू आमी अनुकूल शास्त्र म्हणून आसा आमी आमगेले खातीर कसं की एक अनुकुला खातीर आमगेले एक शास्त्र आमी एक क्रिएट करताची त्या रिती करचें जेवो जाल्यार सुव्रत म्हण म्हणले रितीर आमगेले कसं की सकडें व्रत नियम सकड आमी चुकून वचना अशें देव आमकां पळोवन घेता सुमुख तोंड चंद असल्या मांत्र चंदाय न्ही ಕೆಲವು ಜನ देवान भारी चंद रूप दिवन आसता केन्नाय तोंडा गांठी घालून आसताची एक तोंडार हांसूं ना तशें पळय जाल्यार आमकां तांणी पळोवचें मांद्रेक कॅलेंडर आसूचे बॉम्बेशी चंद जाल्यार आमी पळयता तांणी पळोवन रेस्पॉन्स करणे आमी हांसल्यार तांणी हांसनीचें म्हण जाल्यार इगेल चंदाय कसले का बावो कसले चंद बा एक हांसल्यार हांसूं जायना मंगरो तशें पुराय आमगेल्या मनांत येता पळय सुमुख म्हणटा सुमुखाय नमः तागेल तोंड देवाल तोंड कितली शांत कितली स्निग्ध कितली चंद पळय तशीच तसल एक चंद हांस आमकां दिल्यार पुरो देवान वय वय तशी सुमुखाय नमः तशीची सुघोश केन्नाय एक सौंदर्य म्हळ्यार बाह्य सौंदर्य मात प्रयोजन आंतरीक सौंदर्य जावका आंतरीक सौंदर्य म्हळ्यार कसलें मनांतूल चंदाय म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार कोणाले वेरे द्वेश इत्यागस्व मनस्सु कळवा ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸಸ್ ಪಡ ಮನಂತು ते आमगेले तोंडांतू मुख मनस्सिगे कन्नडी म्हणटाचें म्हळ्यार तोंडारी पुराय ते मनाक कसं जाता जे एक्सप्रेशन्स येतर आसता ते मनांतूल बिंबाक तोंडार एक प्रतिबिंब येद्राच्या दिसतर आसता कोप येयला की खुश जाल्ला की हांसस की एक नमने जळके पिश येतरस की तात्सार येतरस की जिगुप्सी दिसतरस की असह्य जातरस की हे पुरे आमगेले तोंडार नवरस म्हणटा पळय हे पुरे दिसता तशें जावन मना भितर कसले भावना येता तोंडा ಕೆಲವು जन तेवय बुद्धंत आसताची मनान तुला कसले तोंडा दिसना अशी चंद कोण जेवो तेवय एक कले म्हणटा पळय एक हेचे ते स्किल म्हणटाचे तशी जेवो जाल्यार चडा कशी म्हळ्यार आमगेले मनान कसले जाता ते आमगेले तोंडार दिसतर आसता कशी कसल आमगेले मन ते आमगेले तोंडार दिसतर आसता त्या वेळाक मनाचे आंतरीक सौंदर्य म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार कोणाले वेरे कोप्पना शिरपचे जाळ बोगना शिरपचे मत्सर येना शिरपचे कोप येना तशें कसलें आमगेलें मन येना नातलें मन केन्नाय शांत असलें तोंडार ती शांतता तें सौंदर्य दिसता हें बाह्य सौंदर्याक न्ही तसल्यार आंतरीक सौंदर्याक संबंध आसा म्हणजे
ते सुमुखाय नमः म्हणून म्हणतं नमगेल मन आहे प्रफुल्ल जाता त्यावेळेला तोंडार ती प्रफुल्लता ते चंदाई दिसता जवो सुघोष छंद शब्द काही म्हणताना एक आमकां एक छंद वॉयस येवका न्हय केला जनपळच्या छंद असतात तांगेले वॉयस छंद आसना तशें पुरे आसता जेवो त्या पुरे नाका हांगा जाल्यार म्हणलेलें सुघोश म्हणटा आमगेले छंद वॉयस म्हळ्यार व्हडले सिंगरांनी जेवका म्हणना उलयली वॉयसान तूं एक छंदाय म्हणून एक कोणा लेगी उलयतना कशें आमी ते उत्तर एक्सप्रेस करका हें आसता तसल छंदाय ते एक देव आमकां दिता सुखदह सूख दिता सुहृत पुराय जनाल वयर आमकां प्रीती येवची तसले पुराय जनाक आमी प्रीती करची तसले आमगेले मन दिता आमकां सुहृत मन दिता आमकां छंद पुराय जना प्रीती करता तसल एक मन आमकां दिता तो एक आकर्षक व्यक्तित्व आसच्या पुरो छंद मन आसच्या पुरो वॉटरसे पुराय जनांनी आमकां प्रीती करता आमी पुराय जना प्रीती करता तसल एक कसल की तो त्या श्लोकांनी ते आमकां मेळटा तसल एक कसं की म्हण लेखूं येता तशीच कसल की सकट आमी लेखताची जिवनांत तूं हें जावका आशिल्लें तें जावका आशिल्लें अशें जावका आशिल्लें तशें जावका आशिल्लें जावका हांवें तें जावका जाल्यार विष्णू सहस्रनाम वाज्जुका म्हूण सांगताची कसल्याक म्हूण म्हळ्यार कसं की काम जावका सिद्धार्थ अर्थ कसं की एक आमी लेखला सिद्धी जावका सिद्धार्थ कसल की एक काम करका आमी तेव्हा सिद्धी जावका सिद्ध संकल्प सिद्धीद सिद्धी साधन कसल की आमी मनांत लेखील जावका जाल्यार त्या मनान सुरे कोरका म्हण लेखोका सिद्ध संकल्प म्हण नित्य आमी ते म्हणटर आसले आमके कसं की सत्संकल्प कसल की सकडच्या अंग जिवनांत कोरका म्हळ्यार एक संकल्प आमकां येता म्हण जाल्यार तेंची भारी चांग म्हणटा हे सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प म्हणटा त्या एक आमकां मनांत पळय आमकां स्फुरण चांग काम करचें स्फुरण तें केल्लें काम कसल की काम कोरका म्हूण मनांत एक स्फुरण दिता देव तें कोरका म्हूण म्हळ्यार एक दृढ संकल्प दिता ताजे नंतर तें केल्लें काम सिद्धी जावची तशी तोच पळयता तशीच मनांत आमकां मस्त आश येता न्हय तांत बी आशी म्हूण म्हळ्यार कशी केलो वाशी कसल की वायटा येता केलो वाश कसल की चांगा येता मन आशी नानशी मनीश आसना कळ्ळें चांगाशी वायटाशी म्हूण आशी नानतिले काम म्हूण म्हळ्यार नानतिली इश्ट म्हूण म्हळ्यार नानतील जीवन ना जाल्यार आमकां खंयची आशी मनांत येवका म्हूण म्हणली गूत ना पुरे पळयतना आमकां आशी तें जाय आशिल्लें हें जाय आशिल्लें आनीक जाय आशिल्लें दुसरेक जाय आशिल्लें कळ्ळें इष्टोदराकिದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂತ ते जाई 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 म्हूण म्हळेलें ते आमकां चांग की तें आमकां वायट म्हूण कळना जाल्यार विष्णू सहस्रनाम नित्य पठण करतले जनाल मनांत कसल वैरी आमकां आशी आसूं पळय चांगा वैरी चंग कामा वैरी चांग करची वैरी देवाल एक प्रीती घेवची वैरी चंद्रीतीर जीवन करची वैरी कळ्ळें एक शांतता एक नित्य तृप्त एक सरळ जीवन म्हणटाची हें पुरे चांग अशी करची वयर एक आमकां आसक्ती आयल्या तें चांग तशें जावन कामकृत काम म्हणलें न्हय काम म्हळ्यार कामघ्ने नमः तो आशी नाश करतलो खंयची आशी म्हण हांव सांगलें पळय केलो दुश्ट नाक्कशील आश आसता आमकां अगत्यनातील जिवनांत ताजे निमती दुख्ख चड तशें देवाक कळटा पळय ह्या आशे निमती हो दुख्खा पडटा तशें तागेल्या मनांत ते आश येवचे नज ते वायट म्हूण म्हळ्यार तागेल्या मनांत येवका म्हणजे देव आमकां अनुग्रह करता ते काम कामकृत कांत काम काम प्रद प्रभू तो कसो करता म्हळ्यार आमगेल्या मनां येवचे वायट आश पुरे नाश करता चांग कसल सत्कर्माची सत आश म्हणून म्हणटा पळय चांग आश कसं आसा ती आणखी चड जेवची तशी स्फुरण करता ताजे नंतर ती चांग कसल सकड आमगेल्या मनांत आशी दिता पळय तो कामप्रद ते तो सिद्धी जेवची तशी करता तशें जाल्यार हें एक आमकां अनुकूल आसता जी निमती तशीच नक्षत्र नेमी नक्षत्री क्षमक्षाम समीहन ಕೆಲವು ಜನ मस्त आसता नक्षत्रा दोषो अनेक ग्रहा दोषो अनेक दोषो त्या दोषो त्या पुरे हाका नक्षत्र नेमी नक्षत्री प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रच हे पुरे म्हणटाना कसं की ग्रहाचो नक्षत्राचो पुराय दोष वत्ता पळय सकल ग्रह नीने सरसी जाक्षा म्हणटाच्या मी रवी चंद्र बुध नीने राहू केतू नीने पद्यस नव्हते दा सांगेले म्हणतना सकल ग्रह बल नीने सरसी जाक्षा पुरे ग्रहांक अंतर्यामी जावन तू अस ते ग्रहा करीन ते काम कसल कोरो का म्हणून त्या तू करयता कळवे
आमगेल जतकारी त्या ग्रह बशील स्थान समना या ग्रह बशील स्थान समना नानतलं केलं पण उच्च ग्रह नीचे स्थाना बसता अशा प्रेमी बट मामान सांगितलं ज्योतिष सांगतल जना सांगितलं ऐकताची हक कारण कसल म्हणा आमगेल पूर्वाचे कर्माचे फला आधारारी आमगेले जन्मा कुंडळीन तो ग्रह पुरे बैसून असता म्हणजे आमगेल जन्म ते ग्रहान ते राशी रस्तान जाऊ का म्हणून म्हणेल देवाला निर्धार जाऊन असता आमगेला तो कसले असतं असं ना म्हणजे पूर्व कर्मा आधारित आमगेले जीवन केदनकी जन्म जन्मांतरा केलेलं कर्मफल आधार आराम का कंचके एक जन्मांत कंचके एक जीवन मिळचे मनुष्य जन्म मिळका ज्याला बारी एक नमने आम्ही म्हणताची लख 84 फेरे फिरकर सुंदर नरतनु पाया लख 84 84 ಲಕ್ಷ फेरे फिरकर आवर्तन की आमगेले म्हणारे 84 ಲಕ್ಷ जन्म नमगेले त्यावेळा आमका मनुष्य जन्म मिळले सुंदर नर तनु पाया चंद एक मनुष्य देह आमका मिळले ज्याला कसं केलं आम्ही कमलमुख राम भजन को दिया आमके एक छंद तोंड दिले चंद उल्लचा जीभ दिली देवानं कसल कथेत दिले राम भजन को दिया सगळ दिवस राम नाम म्हण जप करी म्हणून सांगून म्हण रे देवाला एक नामस्मरण नित्य निरंतर तू गेल तोंडार येवचे तसे जाऊ म्हणून सांगून एक चंद मनुष्य देह मनुष्य मान उल्लचा येवचे मनुष्य देह त्याच्यानंतर चंद एक तोंड तोंड म्हणे जीभ दिल्या स्फुट जाऊन उल्लचा जेवची तसल जीभ दिल्या आमका कळवा देवाल सहस्रनाम सोड अनेक सहस्रनामाने कोरो शूर केला त्या जीभ असूनही कसल प्रहिचंजली नव्हे तशी सुलभ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಆಮ್ಕ ಮೇಳ್ನ ತಾಜಿ ಕತಿರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಮುಂಚೆ ಲಕ 84 फेरे फिरकर 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಂತು येऊन मरण जाऊन येऊन मरण जाऊन येऊन मरण जाऊन जीवन मरणाचे चक्र म्हणताच आम्ही अंत भितरे जनन जता मरण जता केदनके आमका मनुष्य जन्म मिळता ते मनुष्य जन्मांतू आम्ही चांग करला रे आमक वापस मनुष्य जाऊन जन्मायवच्या जत्तले साधना परिपूर्ण जेवते साधन करो शुरू करून साधन परिपूर्ण जेवते मनुष्य जन्म मिळाला लायक नव्हे मध्यन कसले एक चूकी करले कसं की कर्मफल आधारित जाऊन नीच येऊन इंतू जन्मायला वापस मनुष्य जन्म मिळतो या मीरा कोका नव्हे बरं जड बरत आल काणी बरत चक्रवर्ती जिंकी जलो मागे वापस जड बरत अवधूत जलो ये अवधूताल म्हणा तशी एक अज्ञानीशी आमक दिसची तशी ताका एक जीवन मिळले हे पुरे आम्ही भागवतांत आम्ही ती काणी पुरे ऐकताच मू म्हणताना एक मनुष्य जन्म मिळच्या कितले कष्टच पडा जवो तशी ग्रहा नियामक जाऊन परमात्मा शिल्दिकुन नित्य निरंतर आम्ही ते विष्णू सहस्रनाम म्हणता म्हणजे सकल ग्रह बलनीने सरसी जाक्षा देव आमका कसल अनुकूल कोर कापडे त्या तो करता आमका तशीची चरडून जाईनीची म्हणून याच्या नसला रे शुभांगो लोकसारंग सुतंतुवर्धन आम्ही म्हणतात तंतुवर्धन सुतंतु चांग चरडू वैंदित घरांत तशी तंतुवर्धन ते कूल वाढची तशी प्रयत्न करत म्हणा रे देवाला अनुग्रह जत्ता आमगेल वैरी कूल वाढची तशी म्हणून या म्हणतर असल्या तसल सकडे आमगेले आमका जीवनांत तसलच कडे प्रयोजन आमकां मेळटा इंद्र कर्मा शुद्ध जावन आशिल्लें कर्म करचें तसल जीवन दित तो तशीची महाकार सुन्या सुतंतु तंतुवर्धन इंद्र कर्मा चांग कर्म करचें तसल एक चरडू तसल एक जीवन आमकां मेळटा महाकर्मा म्हळ्यार कर्म म्हणून कसं कसं खावचे जेवचे न्हिदोचे रांदप करचे कामां वचचे गोळण दुड्डाडच्यो फिल्म पळोवचे मॉला वचचे भोंवचे हे परी कर्म न्ही विहित कर्म माडू मनुजा नियत कर्म विहित कर्म शास्त्रानुसार आमक कसल कोरका म्हूण सांगला ते कर्म करचे तक्का आमी नियत म्हणटाच आमी कसल नियत कर्म करी म्हूण सांग कुरु भुंक्ष्व कर्म निजम नियतम हरिपाद विनम्र धिया सततम द्वादश स्तोत्रांतस हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगत्पित्र मात्र गती म्हणून सांगून कुरु भुंक्ष्वच कर्म निजम नियतम कुरु भुंक्ष्वच कर्म निजम नियमतम आम्ही चांग कर्म केल्यार चांग फल आम्ही भोगताची करका कसले म्हणून म्हळ्यार निज नियत कर्म कोरका नियत कर्म म्हळ्यार शास्त्रांत आमकां कसल कर्म कोरका आमगेले वर्ण आश्रमाक सम जावन कसल कर्म कोरका म्हणून सांगला पळय ते कोरका म्हणून गीतेंत देवान सांगला ही भगवद्गीता पुरे चिंतन जल्ला लस उडगास करल्या जाता तशीची महाकर्मा म्हळ्यार तशीची आया गया आया खाया पिया सुखसे सोया गया तशी जायना नशी आम्ही मनुष्य जावन कसल कतीर आयलीची
निज जावन मनुष्य जीवन आमकां देवान कसले दिलेलें ताका समजावची तशी एक मनुष्य देह साधना देह म्हण लेखून कसले की एक चांग वाट्टेवचें साधन करचें हें महाकर्म अशी करची तसल चेडूं आमकां जत्ताच काही तशी कृतकर्मा केल्लें कर्म सार्थक जावंक कसं की एक वावंट भोगलो सगळो दीस देवून काम केल्लें अशें केलें तशें केलें म्हूण सांगून न्हू हांगा आशिल्लें कोयरार आशिल्लें तेकडे घालचें तेकडे आशिल्लें एकडे घालचें म्हूण हांव आजी सगळो दीस काम केलें ते कामान कसं निमचें जालें कांय जायना कोयर व्हरून तेकडे घाललें तेकडे आशिल्लें हेकडे डळलें एका काम ना में कसं कोयर व्हरून खंय की भायर घाल्लो एक पूट जालें तें जाल्यार वय सार्थक कर्म करता जाल्यार ज्ञान मेळका आमकां तें कृतकर्माय नमः म्हणटना कृतकर्मा म्हण देवाला उडूगास करतना आमकां एक सार्थक कर्म म्हळ्यार जिवनांत तुका कसं जालें म्हळ्यार एक ज्ञान तो दिता तशी स्वस्तिद आमी म्हणटाची कसं जालें म्हळ्यार इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः तशीच सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम सर्वदर्शी देव सर्वई पळयतलो कळ्ळें तशीची सर्वज्ञो ताका गोत्न कसलें ना उत्तम ज्ञान आशिल्लो म्हणटना हें आमी केन्नाय म्हणटना हें स्तोत्र म्हणलेलें फलार पूण आमकां एक चांग ज्ञान देव दिता सर्वदर्शी आमकां पुरे कडेन पळोवचें तसलो दोळ दिता देवाल म्हणके म्हण न्ही आमकां सम्म कसलें म्हूण पळोवच तसलें एक ज्ञानचक्षु दिल्यार पूर्ण देवान आमी करचें समस्वें सम्म नावें म्हण तशी त्या बाई एक दिल्यार मस्त एक व्हड विशय जिवनांत ते आमकां मेळटा तशीच अभिप्राय प्रियार्होर प्रियकृत प्रितीवर्धनः म्हणल्यार पळय आतां आमी म्हणटा अभिप्राय म्हळ्यार आमगेले भाशेर म्हणचे जाल्यार आमी एक पळय तुगेलो अभिप्राय कसो जालें म्हण निमगीता म्हण जाल्यार त्याच रितीर अर्थ करून घेतल्यार ह्यो श्लोक त्या म्हणली म्हण जाल्यार आतां पळय आमगेले एक घरांत फुडें अविभक्त कुटुंब म्हण आशिल्लें बाप्पा मांतू तागेले चेडूं बाबू तांगेले चेडूं आनू अम्मा तांगेले मालगड कोणकी पाप खंय कोणय कसलें नातिले एक कुटुंबेंत चेडूं नातिले तशें पुरे येवन राबचे तांणी त्या घरांत सामरस्य रसचें अशें पुरे आशिल्लें आतां कालांत पळयलें म्हण जाल्यार विभक्त कुटुंब जालें आमगेलें घर मांद्र आमगेली फॅमिली म्हळ्यार आमी मांद्र म्हण जालें आनम्माय नाक्क म्हण जालींची आतां तांतूय आनीकी बामूण एक कडेन कामार आसचे बायल एक कडेन कामार आसचे सिंगल एका कडेन राबची तसले जतरस ताजे नंतर अभिप्रायांतूय एकळ्या अभिप्रायांतूय भिन्न अभिप्राय येवचे म्हूण आसा येती म्हळ्यार प्रेती म्हळ्यार येती म्हूण एक कन्नड ग्याद आसा तशी तूं तशें म्हळ्यार हांव अशी करतली तूं सांगिल्लें बरी कशें जावका हांवें तुगेल्या तितलें गोड सांबाळटली म्हूण तिणी म्हळ्यार हांव सांगिल्लें तशी तूं आयकून वचोका म्हूण बामणान म्हळ्यार सांगताची एत्तू एरिगे कोण नीरिगे म्हूण सांगून ते एक सामरस्य नातिलें एक जीवन जाता पळय बाय तशी अभिप्राय प्रियार्होर प्रियकृत प्रितीवर्धनः म्हणटना आमगेले मध्येन तूं एकल्यालो अभिप्राय एकल्यान आलोचना करून घेवन तांगेले मध्येन तूं प्रिती सामरस्य वाडून त्या घरांत एक संतोष वाडची तसल एक घरांत वातावरण जाता तशें न्हू केन्ना विष्णू सहस्रनाम म्हणटना एकल्यान बैसून म्हणू का ओट्टू घरांतल्यान ओट्टू बैसून म्हणल्यार बारीचांग जाल्यार आतां एकल्याले म्हळ्यार एकल्या फ्री आसतना तशें पुराय जावन ओट्टू बैसून म्हणचे अभ्यासांनी राबला जाल्यार व्हडलें वैयक्तीक जावन आमीची पूण एक पंत म्हणू का दिसाक तशी मागीर केलो जनाक भंय जावचें म्हण विद्वत्तमो वीतभय पुण्याश्रवण कीर्तन तो वीतभय ताका कसलें भंय ना तागेलें श्रवण तागेलें कीर्तन केल्यार पुण्यप्रद म्हूण सांगून आसा आनी पुण्य श्रवण कीर्तन म्हळ्यार तागेले विशय आयकुचे तागेले विशय सांगचे तितले होड म्हळ्यार काम विंगड खंयचें ना जेवो पुण्य दिवचें काम विंगड खंयचें ना म्हण लेखूं येता जेवो तागेले श्रवण कीर्तनानच आमकां पुण्य मेळटा तितलें एक पवित्र जावन आशिल्लो परमात्मा तो म्हण आमी लेखूं येता तशी त्याच्या आमी म्हणटात ना विष्णू सहस्रनामान तो असो भयकृत भयनाशन भयकरयित लोयितू भय निवारकयुतू म्हण सांगून भजन आसा म्हळ्यार भय करयसितलय परमात्मुची भय निवारण करतलय परमात्मुची नरसिंह जावन अवतार घेवन येतना एक पण पुराय जनाक
भयंकर निवे ताणे प्रल्हादा काही बैन जल्ला लक्ष्मी भिल्ल्या सर्व देवादी देवती बिल्ल्यांची ब्रह्म लागी वच्या बिल्ला पुरे लक्ष्मी दोन्ही औदुंबराचे फल हाणू तागेले चरणार दवरनो ताक पांय पडवत काही जाल्यार तागेले कोप शांत जायना म्हूण समयर प्रल्हादान केलेले नरसिंह स्तोत्र निमती तागेले कोप शांत जाले म्हणून आमी भागवत आयकताचे जाल्यार थंय एक पण तातो नरसिंह जावन येताना कितली भंय केली की पुराय जनाक मागीर तो लक्ष्मी नरसिंह जावन त्या प्रल्हादाक घेवन बसतना कितली शांत जाल्लो तो कितली संतोष दिले पुराय जनाक तशी भय करयतलोय तो भयकृत भयनाशनाय नमः म्हणटा जिवनांत आमकां कितली की असल सिच्युएशन येता भयन 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 जावचें जाल्यार भय देव देवच आमकां म्हण लेखला रे भोगचें आमी भोगता जाल्यार देवच भोगयतलो ಸ್ವಲ್ಪ ते भोगून वता आमकां ते एक असल की कश्टाचे एक पिरियड म्हणटा पळय एक वेळ म्हणटाच पळय कश्ट काल म्हणटा पळय तो निवारण जातर आसता तो कशी जावन वता म्हूण आमकां कळना एक दीस आमकां पुरे दिसता हो आमकां मस्त कश्ट आशिल्ले जाल्यार देवाल दयना तर तितली ना आमी म्हणचे तितली ना तर समजत रसाची म्हूण म्हणटाच पण आमी कित्याक म्हण निरंतर जावन देवाल एक चिंतन आमगेल्या मनांत असल्यार आमकां तें एक जीवन काडूंक मस्त कसलें कश्ट म्हूण मना दिसना कश्टाचें जीवन जाल्यार कसलें की एक देवाले अनुग्रहान चंद रितीर काणवता जी जन्म आयली नंतर मरणपर्यंत आमी कसल कसल सकड कोरक कसल कसल भोगू काय ह्या पुरे देवाले निर्धार आमी पूर्व निर्धार आमी जन्मा येतना जावन आसता ते आमी भोगू का तरी आमी कसलें देवाल चिंतन करका म्हण आमगेल्या मनांत दिसलें रे ना ते भोगचें आशिल्लें कसल की नवे आतां एक हाताक घाय जाले आतां एक हातान तूं आतां एक घाय जेवचें म्हण आसा जेव एक बोक जेवचें आसा म्हण करट जेवचें म्हण आसा तें एक व्याधी वैव्या तें जाल्ली नंतर आमी डॉक्टराले वताची डॉक्टर माम अशेश जाला आतां ओड करड जाला कडेन डॉक्टर माम पळयता ते हें जाल्ला गो ಸ್ವಲ್ಪ पिकूका ಸ್ವಲ್ಪ 2 दीस तूं दुखी बोगता जेता दुखी उणी जेवचें आतां पळय मात्र दिताची जाल्यार तेदन पळय उंद कशाक गे दुखी उणी जेव तें मागीर एक दीस तें पळोवन वता मागीर सौख्य जाता पळय म्हणून म्हणून तें सॅप्टीक जायना नशी कसल की मात्र दिता जाल्यार प्रारब्ध म्हळ्यार कसलें म्हूण म्हळ्यार ते भोगका दुखी भोगका आशिल्लें आमगेलें प्रारब्ध ते पळय करट जाल्लें म्हूण जावन 3 दीस की 4 दीस ते कणकणांनी भोगता पळय ते आमगेलें प्रारब्ध तो डॉक्टर म्हळ्यार देव म्हूण लेखला ताण दिवचें वखदच पळय ते देवाल तागेलो अनुग्रह ते वखदा निमती ते प्रारब्ध भोगतनाय ಸ್ವಲ್ಪ उणी जायना आमकां दुखी न्ही हें देवालें अनुग्रह तशी आमी भोगची पुरे भोगूका भोगना म्हूण सांगूक ना जाल्यार तागेलो अनुग्रह आसल्यार ती दुखी ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता ಸ್ವಲ್ಪ वग्गी निवारण जाता ताजे खातीर आमी देवा सोडूनच म्हूण म्हणचें जव तशीच श्रीद श्रीश श्रीनिवास सकड म्हणटाचे आमी श्रीद चांग दितलो श्री म्हणले कुळ्ळे आमी लक्ष्मी संपत म्हणले कुनकाचे लक्ष्मी म्हळ्यार पुराय नमनेचे ज्ञान आरोग्य ऐश्वर्य संपत वीर्य देवाल कसल सकड चांगपणच पळय ते पुरे लक्ष्मी वै व्या तशी जिवनांत कसल चांग म्हूण म्हळेलें आसा दैवी गुण म्हूण म्हळेलें आसा ती वै लक्ष्मी त्यांची संपत्त ते पुरय मेळटा आमकां ते श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधी श्री विभावना म्हणटना हे पुरय आमकां मेळटा म्हूण सांगून आसा जाल्यार तशीच आनी आमकां जिवनांत चांग जावका घरांत चांग जावका केन्नाय हें पुरजनाक आसूचें आशीपणाक चांग जावचें नज म्हूण आसा स्वस्ति दः स्वस्ति 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 भूक स्वस्ति दक्षिणः म्हळ्यार पुरे जीवन आमगेलें मंगळमयाम इतक तोची सांगतात भीष्मान सांगचें आसा पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यय पिता म्हळ्यार मंगळानां मंगलः आमी एक चांग बरेपण म्हूण म्हळ्यार कसं जाल्लें एक मनांत आमगेलें आसता पळय ताजे पेशी चड बरें म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार देव तो आमी हेंचे आमकां मस्त देवान बरें केलां म्हणलें तागेलें आनीकय बरेंपण आसा मस्त चांगपण आसा तशी तागेलें उदक नित्य करतर आसल्यार स्वस्ति दः चांग दिता तो स्वस्ति कृत आमगेले कडेन चांग करयता तशी स्वस्ति बूक आमकां चांग भोगयता हें पुरे चिंतन आमगेलें मना येवन आमी तें म्हणटा ताका अनुसंधान म्हणचें
आमकां स्वस्तिदाय नमः म्हण म्हणटना देव आमकां बरी करता. न्हय नातल्यार खाली एक कसं की आमकां गोत तशिल्लें आमी पटा म्हण म्हणल्यार बरी जाता. तेचें म्हणणं विष्णू सहस्रनाम म्हणटना आतां सुरे म्हणटना आमकां एक शिकून काण म्हणटना तें सहस्रनाम म्हणून मुखाल घंटो गेलो लयस मागीर अर्द घंटा रयले मागीर ते बैपट येयले उच्चार स्पश्ट येयले पुरे जेल्ले म्हणटना मागीर पटा सांगून गेले ते आमी एक पंत आमी ते सांगतना कसल सांगताच म्हणून मना येना अशें सांगून वता रसता जिब्बेर दुखून ते खंय कसं की मन आसता खंय की मन आसता मना हजार चिंतन करून आमी विष्णू सहस्रनाम म्हणटा एक पण ते कटकन राबता कैरा बिल म्हणून विसरता मना चिंतन भायर आसला तेच आमी कसल म्हणटाची म्हणली जाल्यार मदें एक कडेन राबल्यार आमकां ते उडगस येता थंय दुखून म्हण का तशी ते म्हणटना आमकां स्वल्पपुणी अर्थ कळ्ळें ते अनुसंधान केला तावा म्हणलें हांगा सांगली पळय स्वस्तिदाय नमः म्हणटना आमगेले माथ्यांत हो देव आमकां चांग करतलो ते एक मन आयलें आमकां एक धैर्य येता पळय म्हणटना हो तो आमकां बरी करता म्हण तशें पळय आमगेलें मन येवका काम करता कांत ताजेर अर्थ कळ्ळी नंतर आमगेलें मन आयको देवा म्हाका मस्त सकट कुऱ्याशें आसा ती पळय दूर वची तशी करी बरी आशी म्हाका मेळची जावची तशी करी मनान तूं चांग आशी ते आशे निमती म्हाकाय दुखून जे विंगडाकाय दुखून जे तसल कसं की चांग आशी तुगेल सेवक जेवचे तुगेल स्तोत्र करचे तुगेल देवस्थाना वचचें म्हण आमकां काळसाय दिसता ते पळय जायना न शिरपचें एक चांग आशी देवल तेचे मागू का न्ही त्या तूं इतलें लागीं देवळ आस लागीं वचून एक तुगेले ते चमकून एक पांयान केलेले पाप दूर करचे तशें कर देवा आईचे एक भजन करून एक देवा हात जोडसून पांय पूण हातान केलेले पाप दूर जेवचे तशें करी हे पुऱ्या चिंतन आमगेल्या मनान तो हे सांगतना आयली म्हण जाल्यार कितलें बरेंपण आसा पळय ताजी निमती तशीची सकळ जिवांचे एक म्हळ्यार जन्मा आयली नंतर एक सात्विक आशी कसली म्हळ्यार मनशाली ती आसूं का पुरे जनाका नायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देवा मरणा कालार कसले मस्त पळय मस्त रेंची तशी बात भोगची तशी दुसऱ्यांकय बात भोगोत तशी जावच्यानच देवा तुगेल दय मेगेल वैर सुका कशी आयलो कशी मेल्लो म्हणून कळच्यानच अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम केदनाय देही म्हूण सांगून कोणाले निमगुची तशी कोर का कोणाले एक दैन्य आमी एक कोणाले न्हय नातल्यार देवालय आमी अधीन जावन वचूचें न्हय ताचे खातीर म्हणचे ते हाडीदरे नोडे हाडवे जिवाना खातीर कोणालेगी मागची पशी देवा म्हाका चंद्रितीर जिवन जेवची तशी कर तूं म्हण तागेलें नित्य वचन मागल्यार तो न्हय तागेलें मागल्यार कसलें आमकां उणेपणय ना ते म्हळ्यार अन्नालें निमगेलें बरें आमी अन्नालें आमी हकार निमगिनाचे वे तशी तो जगतपती ही जगतपित्र हा तागेलें कोणेय निमगीत आमी पुरे तागेलें चेडूं म्हणटना आतां दुसऱ्यान निमगेल्यार छी तो आयलो मारया ताणें येता ताका वचून तागेलें निमून सोरचें म्हूण ना हें करी त्या करी दिसा एका डिब मांडस तागेलें म्हूण सांगून चुक्कन घेताची आमकां पळोवन जेवतात सार करताची तशी जेवच्यानचे जाल्यार आमी देवालें मागता जाल्यार देव आतां आमकां आत्त कालांत कदी कालांत आमकां देव दिसना आमगेलें कश्ट निवारण करूंक नरसिंह रुपारी प्रल्हादा दिसलो म्हण जाल्यार वासुदेव जावन ध्रुवालेद्र आयलो म्हळ्यार आमकां न्ही तशी दिसच्याक आमी तशें कसलें चांग काम करनी तसलें सार्थक जीवन आमी करनी जाल्यार कश्टा वेळार देवा म्हूण मागतना कोणालकी निमित्त आमकां तें सूख दिवयता म्हळ्यार तें कश्ट निवारण करयता पळय दैवम मानुष रुपेण ते देवान त्या मनशा प्रेरण करून आमकां कसलें की सहाय करूं पेटोनश्च पुरो आमकां तें कळना ते देवाले आमी कसले देवाले कितले निमगेले कांय जायनी मागीर ताणें करून दिलें बा म्हळ्यार तशें न्हय तें मेगेले यंतरयामी जावन आसूं परमात्मो तागेले यंतरयामी जावन आस कळ्ळें तो देव तागेले निमती मेगेलें काम जाता म्हूण सांगून तागेलें मनान तो पुराण करून दिवन त्या प्रेरणेर देवाले प्रेरणेर ताणें म्हाका कसलें की आमकां हेल्प करून अशें पुरो जेव देवाल प्रेरणेर आमी करचें कसलें की काम आमी करतना आमी केल्लें म्हूण आमी लेखताची ना कसलें काम आमी करता म्हूण जाल्यार ताका देवाल प्रेरण आसूं का चंग कामांत देवाल प्रेरणाची म्हणटना कसलें की काम केलें कडलें मेगेल निमती जालें हांव केल्लें म्हूण लेखला पडटी एक कामाक 10 जनाल हात मेळटा ते कोण करचें म्हळ्यार देवान तांकां पुरे जनाल मनान प्रेरण दिवन देवान आमकां हगूर करून दिवचें काम तितले जनाल सहाय दिवन हें पुरे आमकां देवाल उडगास केलेले निमती मेळचे एक पुराय सवलत म्हणटाची पळय देवाल निरंतर उडगास केल्या कसल मेळटा म्हूण म्हणटले जना हें सांगता खंडित मेळटा तशी अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देही मे कृपया देव शरणागत वत्सल म्हण ताका आमी म्हणटाची हांव शरण येयला देवा तुका शरणागत वत्सल म्हूण म्हणटाची
पुरे जना तू राखत के शरण येईल मक्क तू राखा ना मैं मक्क एक आशी कसं म्हणारे कोणाला गी मग गणाने करनाशी दैन्य जीवन नक मग कळवे कसल मागची तू गेला की मागची तसल एक स्थिती दी मग इंगडाला नका तशी मरणा वेळार अनायासेन मरणम चांग मरण दी मक्का म्हणून सांगून मागची पळे ते ह्या विष्णू सहस्रनामाजिले हाका पूरा आमके उत्तर मेळटा मान्य ಕೆಲವು सकट पळे नाव दिला आमकां खंयची संकट आ परिस्थिती रे ते देवाल नामाचे उच्चार करतना आमकां ते कसल सकट प्रयोजन प्रति नामा एक प्रयोजन आसा जाल्यार थोडे थोडे उडक आसा येईल हांगा सांगचे तशें आमी जितक क्रोधाय नमः तसं न्हय ते म्हणटना आमकां एक नमने कोप आसता कोणाला वयर पडिल्लो रे कोप कोणाला वयर पडिल्लो रे कोप ते जितक क्रोधाय नमः पण त्याची आमी केन्नाय म्हणटा आमकां कोप रब्बनी म्हण आमी ते जितक क्रोधाय नमः म्हण म्हणटा देवा तूं कोप जिखसलो तशें आमकां कोपेन अशें करी म्हणलें अनुसंधान थंय नाशिल्लें म्हणल्यार शिवाय जितक क्रोधाय नमः म्हण म्हणटना आमकां प्रयोजन मेळ्ळी म्हण न्हय मेळटा इत्याक म्हण म्हळ्यार ते जितक्रोध म्हळ्यार अर्थ कसलो म्हण आमकां गोत्त असेल जाल्यार आमकां तो प्रयोजन मेळटशें वग्गी कळना अशी मेळटा म्हणून कोण म्हणल्यार वग्गी न्हू मेळचे बैपट करून बरोवचे पशी अर्थ करून बरयले लायक न्हू मार्क मेळचो तशी जितक्रोधाय नमः आमगेले क्रोधय तो नाश करता आमकां मस्त अनगत्य कोपे नशी पळयता तशी क्षमाय नमः जिवनांतू आमकां पळय आमी केलव जन आसता अभ्यास मनशाक अयो ताणी म्हाका तशी केला ताका मरतय ताका माफी ना गेले अशी तशी म्हणून आमी म्हणटाचे आमी कोण ताका माफी करूंक फुडले जन्म हांव ताका सारकी केला देखून तो म्हाका ह्या जन्मा करतरस थंयक थंय समजले सालके साल कळ्ळें वड्डी समेत फुडले जन्म कसं केला ताका वाडी समीत आमी दिवची ते तो वसूल करता आमगे लागीं वाडी समीत म्हणटा खंयचे फुडले जन्म आमी ताका कसं दुखयला तो आमकां आतां दुखयतर आसा तशें लेकलें जालें तें त्या सोडू आसोबा देवा हांव कसं की ताका केला ताणें म्हाका केल्लें जालें तें ताळमें क्षम हे आमी क्षमाय नमः म्हणटा हे एक गूण आमगेल्या आंगान दिता नानतले आमकां तेच अभ्यास कसो म्हणटा ताका कसलें सोडका ताणें म्हाका अशी करनी म्हाका तशी करनी इतली सकट बाद जायनी म्हण आमगेल्या मनांत येता पळय हे येनान अशें राखता तो देव तशी स्थानदाय नमः जिवनांतू एक म्हणटा पळय आमकां भट मामानी प्रसाद दितना एक स्थानमान गौरव मेळचें जीवन आसा पळय बारी श्रेश्ठ ते मेळका जाल्यार आमी देवा लागीं निमगुका इत्याक एक चांग स्थानार व्हरून बसोवचें ताणेंच आमकां कीर्ती दी म्हणटा कीर्तीन तो येसना आमगेल्या मना एक सत्कीर्ती प्रदायक तो म्हूण अपकीर्ती न्हय कीर्ती दोन नमनेची आसा तशी आमगेल्या मनान तेवका कसं म्हण देवा म्हाका बरेच जेवची तशी करी बरेच एक कीर्ती मेळची तशी करी चांग नांव मेळची तशी करी चांग एक स्थानमान मेळची तशी करी स्थानदाय नमः ते म्हणटाना ते स्थानद म्हूण म्हणटनाच न्हू आमगेल्या मनान तो कसो लेवका म्हण तो आमकां तो लायक तोच एक उत्तम स्थानी न्हू तो वय वे म्हणटना आमकां एक चांग स्थान दितलो म्हण म्हळ्यार मनान तो हें पळय मंत्राचे म्हळ्यार ते एक नांवाक ते एक अनुसंधान पुरे एका करूं आमकां मेळ्ळीच ना नातल्यार केलो सकट उडगास व्हरता विष्णू सहस्रनामाचे अर्थ केलव सकडी शब्द कष्ट म्हण दिसचे पुरो आमकां केलव सकडी सुलभ रितीर आमकां मन आवरता तेचें म्हणणं ताका मस्त व्याप्तर असचे पुरो मस्त रितीर असचे पुरो जाल्यार हांगा सुलभ जावन कसले उडगास दवर जाता तसो अर्थ मात्र हांव सांगतरस तशी स्थानदाय नमः तशी महावराहाय नमः म्हणटना सांगला सगळी भूंय ते तिरुपती क्षेत्र महात्म्य वेंकटेश क्षेत्र महात्म्य सांगला ही सगळी भूंय श्वेतवराहाली वराह अवतार घेवन येता सगळी भूंय तागे पळय तिरुपतींतू वेंकटगिरींतू श्रीनिवास वैकुंठ दुखून येवन रप्तना वराहाल अनुमती निमगिता म्हाका हांगा थोडो जाग मेळत पळय वेंकटेशूय तो श्रीनिवासूय वराहूय एकलो नव्हतो जाल्यार जागो जावका जाल्यार जागो कोणाले आसा तागेले निमका म्हण थंय दाखयले पळय ताणें तागेले जागो आम तागेले निमून हांगा रब्बुका तशीच आमकां जगत्यांत हांगा भुंयचेर रब्बुका जाल्यार एक सान एक जागो मेळका जाल्यार त्या भूवराहाल अनुग्रह सुका तशी महावराहाय नमः म्हण महावराह गोविंदो सुशेण कनकांगदी हे म्हणटना आमकां महावराहाय नमः आयले पळय ते म्हणटना ते भूंय एक आमकां मेळटा म्हळ्यार एक रब्बू एक ठिकाण देव दिता म्हण सांगून आमकां शतानंद म्हण नांव आसता गेले शतानंदाय नमः आनंद दितलो तो तागेले उडगास करतना कसले कश्ट दूर जाता वय आतां आमी देवस्थानां वता देवळां वताची मस्त कश्ट आसता आमकां तागेले सांगताचे आमी जाल्यार
भायर देवळाचे ते वातावरण दुखून भायर वतना वापस आमकां कोणीय नांची म्हूण दिसल्यार त्या देवळा भितर वतना वॉस आमगेल्या फाटी बलाक म्हूण त्या देवळा भितर वतनाचे कसलं की एक मना म्हणजे धैर्य आसपळ त्या भायर येतना मेळका जाल्यार निरंतर तो आमगेले म्हाका आसता म्हूण ते सान्निध्याचे एक पवर ते म्हळ्यार देवस्थाना भितर थंय वायट कसले ना पुरे चांगची जनांनी चांग मनारेवचे देवाल्या पांय पडचे वच्चे थंय कसले द्वेष ना वैषम्य ना कसले ना म्हणटा ते सान्निध्या प्रभावार आमकां ते भितर वचून देवाल्या मागतना एक धैर्य येता मनाक तेच भायर येवका जाल्यार तेंचें एक सान्निध्य आमकां ते वातावरणांत ते सान्निध्य वाडोवचे जेन्नातले अंतर्यांत आमी वाडोवन घेवेत त्या वेळा आमगेले मात फाटी बला देवस 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 हें देवस मेगल फाटी बला देवस आ बोक्का जाल्यार तो म्हाका रखता हें एक भावना आमगेल्या मनांत येता हें शतानंदाय नमः तशीच उल्लोका जाल्यार एक निरंतर एक उल्लोका जाल्यार मनांत आमकां कसं की चांग उतर उल्लोका जाल्यार देवान दिवका आजांग बसून हांव उलयता म्हणजे आमगेल्या मनाक कसं की स्फुरण दिवका जाल्यार ताणेचें हांवलेकचें हांव उलयता हांव हें करून येता हांव तयार करून येता हांव नोट करून येता कसलें आसचें पुरो जाल्यार उल्लोका जाल्यार एक आमकां कसलें की शक्ती दिवका जाल्यार त्या परमात्मान दिवचें वागीश्वराय नमः वाक शक्ती प्रदान करता तो आमकां तशी दुःख नाश जावका आमकां कश्ट सामका जिवनांत तूं कळ्ळें ताजे खातीर ते कडेश श्लोक पळय सर्व प्रहरणायुधाय नमः सर्व प्रहरणायुध म्हळ्यार देवा सर्व रितीर आमगेले कश्ट दूर करून आमकां राख तो भक्तांक कश्ट आशिल्ले भक्तांक राखचे खातीर त्या पुरे बनमाली गदी शांगी शंकी चक्री चनंदकी आमी म्हणटा पळय पुराय तो रतांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरण आयुध रतांग पाणी तो तशी तो अक्षोभ्य तो पळिता पुरे कसल चांग कसले हे ते कंजी रितीर हांगेले कश्ट नाश कोरयेत म्हूण पळोवन सर्व प्रहरण आयुध तो आमकां राखता कडेचे श्लोक तो विष्णू सहस्रनामाचो तशी ते सर्व प्रहरण आयुध म्हणटा तो आमकां सर्व रितीरी राखता म्हूण सांगून आसा तशीच अशीच कंचके मुखार वचून आमी विष्णू सहस्रनामाचे अर्थ पळयतना आमकां मना वता कंचकी सकडी ते नांव म्हणटना कसल सकडी प्रयोजन मेळटलें त्या नांवाचे अर्थ आमी मनाक करून घेतल्यार आमकां त्या वेळाक ताजी प्रयोजन आमकां मेळटा ताजे खातीर विष्णू सहस्रनाम वाजयतना चंद रितीर ताजे अर्थ करून घेवन वाजूची तसले एक शक्ती आमकां देवान दिवका ताजे खातीर एक म्हाका गोत आशिल्ली तितलें म्हळ्यार गोत वाजिल्यार आमकां मस्त सकडी विष्णू सहस्रनामा व्याख्यान बरयिल्लें बूक मेळटा ताजे नंतर हांव म्हणली न्हय युट्यूबान तो चांग सकडी व्हड प्रकांड पंडीत आनी चांगोत्त आशिल्ले ज्ञानी लोकांना सकड सांगिल्ले सत्यात्म तीर्थाल तसले बन्यांचे गोविंदाचार्याल तसले सकडी मस्त महाज्ञानी तांणी सांगिल्ले अर्थ आमकां मेळटा युट्यूबार तर तेच म्हणली न्हय तंतु भितरी आमकां एक उडगासा दवरच्या सुलभ जेवची तसले कसल की एक सान रितीचो अर्थ मांद्रा वांगा सांगतर आसा इत्याक म्हण म्हाकाय उडगासाक दवरच्या सुलभ जालें तसले ते हांव आयकून आसल्यार मेगल मना दुखून वतर आसता वैवे जाल्यार खंयचें एक नांव सांगतना खंयचें एक अर्थ रपक्क उडगास येता तसल एक अर्थ मांद्रा वांगा सांगू येता ताजे पयशे व्हड कसल की सांगच्याक म्हाका कळना जाल्यार म्हाका कळलें तसल कसल की एक अर्थ सांगच्याक प्रयत्न करता हाका देवान तशी स्वाम्यान अनुग्रह करता म्हण तांगेल्या मागून तुमकां आतां विष्णू सहस्रनामाचे एक नामावळीचे म्हाका गोत आशिल्ले प्रकार सान रितीरी अर्थ सांगच्याक एक देवाले उडगास करून प्रयत्न करता तशें विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भाव भूतात्मा भूतभावनः सुर्वेच श्लोको विश्वाय नमः विष्णवे नमः वषट्काराय नमः म्हूण अशी भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः भूतकृते नमः भूतभृते नमः भूतात्मने नमः भूतभावनाय नमः तशी विश्वं विश्वाय नमः हे सुर्वेचे नाम देवाले म्हणटना म्हणले पळय विश्वम म्हूण सांगून म्हळ्यार सगळेच विश्वम म्हळ्यार कसलो अर्थ आमी लेखूं येता म्हळ्यार सगळे विश्वची तागेले अधीन जावन आसा मात्र न्ही सगळे विश्वांतू तो व्याप्त जावन आसा आमी म्हणटा पळय अणु रेणू तृणकाष्ठಗಳಲ್ಲಿ परिपूर्ण ನೀನು अणोरणीयना महतो महिमना म्हळ्यार
जगत्याचे विश्वाचे अणु रेणू तृण काष्ट खंयचेय जीव जेवतो जीव जगत्याचे चराचर चेतन सगळ्यांतू एक व्याप्त जावन आसून सगळे विश्व व्याप्त करून घेवन सगळे विश्व तागेले अधीना करून घेवन तो आमी म्हणटा पळय तेन विना तृणमपि न चलती देवा तूं नानशें हांगा कसले जायना म्हूण म्हणटा पळय तशी तो परमात्मो हें जगत्याक रक्षण करतलो ताणें लेक्कनान अशें जगत्यांत कसले चलना ताणें लेखिले पुरे चलचे आमी कसलकी करता पण ते आमी करची न्ही आमगेले अंतरी आमी जावन आसून ताणें आमगेले करीन कोरोचे करून घेवचे कोरोचे पुरे ताणें करचे देखून तो विश्वव्यापी जावन आस विश्वाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः म्हळ्यार विश्व धातून उत्पत्ती जाल्ले शब्द कळटा विश्व म्हळ्यार प्रविशती तो देव आमगेल्या आंतर्यांत आमगेल्या देहांत तेचे म्हणणं सगळे विश्वव्याप्त जावन आसून विश्व तागेले अधीना करून घेवन आसल्यार सगळे सृश्टींतुले विश्वांतुले अणुरेणू तृण काष्टांतूय तोच राबून घेवन आसा अंतर्यामी जावन राबून घेवन सर्वत्र व्याप्त जावन सर्वं विष्णुमयम इदम जगत मध्वाचार्यान सांगेल सर्वं विष्णुमयम इदम जगत सगळे जगत्यांत परमात्मा विष्णू सर्वत्र व्याप्त जावन आसता अणुरेणू तृण काष्टांतू तोच राबून आसता तश ताणी नातील तसल जागो ना आमी एक काण आमी सान आसतना आमकां मास्टरान सांगचें आशिल्लें कनकदासाल काण आमकां त्या वेळार आमी सान्न आमगेल्या मात्या कनकदासू सानू म्हूण सांगून एक केळें दिवन खावच्याक ते आनी कनकदासान व्यासरायाले वचून ते वैष्णव दीक्षिकेतन सुमार उडतो युद्ध न्ही कोरून उदास हलवून तागेले म्हणलें पुरे कळवून घेवन सगळें आंग जर्जर जावन पडलेलें आसतना त्या वेळार ताका एक मंतार दिसता तागेलें आंग आपडतना तागेलें दुखी पुरे माय जाता माय जाल्ली म्हूण सांगून तो कोण कसलो इत्ती म्हूण पळोवचें वतना तागेलें नांव फुडलीं नांव बिरप्पा नायक आसता तो ते कुरी मंदे म्हणटा पळय बोकडा हें राखच्यो तसलो तो कळता त्या वेळाक सावकार उरतो कित्याक म्हूण म्हळ्यार कोणाले चड ते कुरी आसा पळय तांक न्ही व्हड सावकार म्हणून तशें तो बिरप्पा नायक म्हणचे आशिल्लो ताका तो त्या तांगेलांत भितर तो व्हड सावकार जाल्यार तांगेले ते कसो की तागेले कुरी मंदे मेगेल करून घेवचे तशें तांगेलांत युद्ध जावन आसा तागेले जागो मेगेल करून घेवचे त्या युद्धा वेळार ताका मस्त घाय जावन तो पडटा पोण आसतना सगळे आंग जर्जर जाल्ले सर्व कळवून घेतले कोणीय ना जाली ताका तसल वेळार ताका एक मंतारो दिसता ताण तागेले आंगा पळ कुडले तागेले दुखी पुरे निवारण जाता दोळ सोडता समची चडतना पळयतना ताका कोणीय दिसना तो कोणच्या पुरो म्हण ताका सोदूच्या वचून ताणी मुखारसून व्यासरायाला वचून दीक्ष घेवन ताका कनकदास बिरप्पा नायक आशिल्लो तो कनकदासू म्हूण सांगून नांव घेता त्या वेळार त्या व्यासरायाला पुरंदरदासाल समकालीन तो दोग जणी व्यासरायाल शिष्य विजयनगर साम्राज्याचे गुरू म्हणटाचे आमी थंय आसतना एक पण थंय गुरून सांगचे की आमकां मास्टरान सांगिल्ली काणी स्कुला आसतना एक केळें दिलें पुराय जनाक आनी हें केळें कोणीय नातील जाग्यार वचून खावन येवका म्हूण म्हणली पुराय जन खंय खंय न्ही पूण आमगेले दोळे येता तेन्ना पुरे सान 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 चिरडून दिसचे तांणी हाजे आमकां व्हड जात्रा दिसता कनकदासाक केळें दिवन कोणीय नातील जाग्यार खा म्हूण सांगच्या कनकदासू सानूय आशिल्लो म्हणटा मागीर कळटा तें कसो खातीर म्हूण म्हळ्यार देव नातील जागो ना म्हूण ते अज्ञानी जनाक कनकदासू ज्ञानी म्हूण तांकां कळका ते एक तांणी म्हळ्यार जाती खातीर ताका मस्त हिनय सूच आशिल्ले ते व्हरलेले ब्राह्मण जनान परत ते गुरुले शिकच्या येतले जाती प्रधान न्ही देव मेळच्याक जाती जेवको म्हणना ज्ञान प्रधान म्हूण सांगून दाखोवचे खातीर ती काणी कांय जाल्ली दिसता काणी म्हळ्यार ते एक विशय जाल्लो दिसता आत्तां कळटा आमकां मनान तो पुडी कळनाशिल्लें त्या वेळार आमकां मास्टरान तशी सांगचें आशिल्लें बागला हाड हितलान तूं कंचकी रुक्का मागशी अशी तशी पुरे राबून पुरे जन खावन येयली चिकन कदासान मात्र खायन इतक म्हूण म्हळ्यार बेसरात ताका निमगीत की तूं इतें खाय न्ही म्हाका कई चमकला रे एकळो म्हूण दिसनी म्हाका कोणकी म्हाका पळयत म्हूण सांगून दिसता आशिल्लें
पुरी जन आसलीच की कोण कपडच्या बसला तो सांगता की ना खंय चमकला रे म्हाका देव असो म्हूण दिसतशिलें देवा कळना नशें आमकां कसलें करूं जायना म्हूण म्हळें तत्व म्हणजे देवानी पण आमी कसलें करूं जायना म्हूण म्हळें तत्व आमकां तांतू कळटा तशें तांकां विष्णवे नमः विश्व धातू पुरायांतू प्रवेश जावन पुरयाचे अंतर्यामी जावन सर्व जगती तागेले अधीन करून घेवन जगत्यांत कसल कोर का कसल जाव का त्या वेळाक जावची तशी करतलो परमात्मा तो तशें जावन तो विष्णू म्हूण सांगून नांव घेतलें म्हूण सांगून तशीची ओम वषटकाराय नमः वषट म्हूण म्हळ्यार एक याज्ञिक मंत्र जावन आसच्या परते आमकां ताजे अर्थ न्ही सांगच्या कळना जाल्यार वषटकाराय नमः स अवस्था आमकां देव दितलो म्हूण सांगून हांगा आमी एक सान चिंतन करचें स अवस्था एक शरिराक देव दितलो तशें जावन ताका वषटकार म्हूण म्हणलें म्हूण तसलें एक सान एक सुलभ सरळ जावन आशिल्लें एक चिंतन आमी करीत त्या स अवस्था कसलें म्हूण म्हळ्यार आमी एक जीव आत्म जावन आसताची शरीर मेळचे पयशे फुडें मनुष्य शरिराक स अवस्था दिता देव त्या जीवात्मान एक मनुष्य शरीर मनुष्य म्हणून एक शरीर घेवन येता ते शरीर हांगा आसतना ते शरिराक स अवस्था परमात्मान दिवचें म्हूण कसलें म्हूण म्हळ्यार जन्म ते जीवात्मा एक शरीर मेळचेच एक जन्म ताचें वय शरीर घेवन तो आवसुले पट्टा दुखून भायर येता ताका जनन म्हणटाच ही एक फस्ट अवस्था जनन मेळ्ळे कुडले जल्वे आमी हांगा सुका लोकांतू तशी ताका कसं म्हणचें म्हळ्यार अस्तित्व एक जन्म मागीरचें अस्तित्व म्हळ्यार हांगा आमी आसूचें कितले की पण आमी आयकताचे जनन जालें एक 4 दीस 4 म्हयने जावन तांगेले जावन वता तशें जाल्यार त्या शरिराचे दोनी अवस्था म्हळ्यार अस्तित्व म्हूण जालें तशी अस्तित्व म्हळ्यार हांगा आसूचें आमी ताजे नंतर त्या शरिराक एक बेळवणीक दिसता पळय आमकां जल्लेले शिशू ते तशी आसतवे ना ताका बेळवणीक दिसता त्या बेळवणीक जावन ते होड जाता प्राय येता मंतार जाता तशी ह्या ताका बेळवणीक गे म्हूण म्हणचें तशी देह विकार म्हळ्यार ते तशीच मन विकार आमी ओड जाता आमगे देहांतूय विकार म्हळ्यार बदलावणे तशीच मनांतूय बदलावणे तर आसता हे विकार चारीचे तशी जन्म अस्तित्व बेळवणिगा विकार मागीर कुग्गूचे म्हण म्हळ्यार आतां 60 वर्सां नंतर आमी म्हणटा पळय केदो व्हड जीव आशिल्लो आतां कसो पळोवचें ताका कांय ना कुग्गून येता तें शरीर ताजे नंतर मरण जावचें हे स अवस्था जिवाक परमात्मो दिता तशें जावन ताका वषटकाराय नमः वषटकार म्हूण म्हणचें म्हूण सांगून आमी सांगीत हांगाक आयचे दिसाचे विष्णू सहस्रनामा विशय रब्बयता आज म्हणलेलें कसल की ते देवाल चरणाक स्वामेल चरणाक समर्पण करून कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् तत् श्री हरिगुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।